भाजपाचो आदलो ज्येष्ठ फुडारी आणि गोंय राज्याचो आदलो मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान 2022चे विधानसभा वेंचणुकेक उमेदवारी दिवंक नाशिल्ल्यान भाजप पक्ष सोडिल्लो. ते उपरांत मांद्रेस सावन अपक्ष वेंचणूक लढयली, मात येस आयलें ना. पार्सेकार अपक्ष रावलो, मात ताणें खंयचोच पक्ष स्विकारूंक ना. ताचे मुखार जायते ऑफरी आशिल्ले. आता भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष बदलले उपरांत पार्सेकार घर वापसी करता काय म्हूण चर्चा आसा. तातूंत पार्सेकारान घर वापसीची हिंट दिल्या. हांव तसो दुसऱ्याच्या घरांत खंय गेल्लो ना. हांव मातसो शिंगां आपटली म्हणून मातसो दारा भायर आसलो, इतलेंच. पूण आतां भितून आसा तुमी आतां येतले पळय आतां खंय आसा हांव. हां आतां सगळे प्रदेशाध्यक्ष हो आमचो बरो इश्ट. म्हज्या बरोबर काम केलां, आमी एका टिमीन काम केलां, जिवा भावाचो मित्र. त्यामुळे तो जालो आतां आमकां खोश जाली, त्यामुळे हांव ताका विश करपाक गेल्लो. इतले पलीकडे ताणें ठरोवचें न्ही. जी जे कोण चलयतात पार्टी ताणें ठरोवंक जाय. पण तुमी रेडी आसा? टायम विल डिसायड. असलें सांगप नासता रे. पक्षाच्या आदल्या आणि नव्या कार्यकर्त्यांचो संगम घडोवन हाडपाक जाय. पयलींच्या कार्यकर्त्यांक परत पक्षान हाडपाक यत्न करतले म्हूण नवो प्रदेशाध्यक्ष दामू उलयल्लो. भारतीय जनता पार्टीचे हे सगळे जे कार्यकर्ते जे आसात ते खरें म्हणल्यार देवधरले कार्यकर्ते. पक्ष आयज इतले स्तराचेर पावला, तातूंत भितर तांचें योगदान आसा आनी आमी तांकां केन्नाच विसरूं ना. काही परिस्थितीनुसार काही वेळार ते खंय तरी सायडीक उरले आसतले. तांकां लागीं घेवन नवीन आनी जुन्याचो जो संगम करपाक जाय, जरूर जातले. जाय ते सगळे. मजगती पार्सेकराचे वक्तव्य पळयल्यार आदल्या कार्यकर्त्यांक परत एकठांय हाडपाच्या भाजपाच्या प्लॅनाक येस येवं अशेंच दिश्टी पडटा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.